नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार पळय आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबाद विमान दुर्घटनेच्या थळाक दिली भेट. अधिकाऱ्यां सयत घेतलो नियाळ. मुखेलमंत्र्यां सयत हेर संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत घेतली नियाळ बसका. विमान दुर्घटनेंतल्यान वाटावल्ल्या एकुलत्या एक प्रवाशान सांगलो दुर्घटनेचो भिरांकूळ अनुभव. जाग आयली तेन्ना सगळीकडेन लोकांच्यो कुडी आशिल्ल्यो पळोवन दिसली भिरांत. गोंयांत टॅक्सी ॲप सुरू करपा संबंदान आमदार जी दारोलकार आनी मायकल लोबो हांणी घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट. ॲप फक्त टॅक्सी वेवसाय सुरळीत करपाक ओला उबर गोंयांत हाडचे नात मुखेलमंत्री उलयले. इस्रायल आनी इराण देशा मजगतीच्या संघर्षाक आयला भिरांकूळ वळण. इस्रायल देशान 200 लढाकू विमानां वापरून केलो इराणाचेर हल्लो. इराणान 100 लढाकू ड्रोन वापरून दिले प्रत्युत्तर. खूब दिसा उपरांत पावसान परत एकदा लायली राज्यांत हजेरी. 16 जून मेरेन राज्यांत दाट पावसाची शिटकावणी. जारी केला ऑरेंज अलर्ट. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गुजरातच्या अहमदाबाद हांगा काल जाल्ल्या विमान दुर्घटनेच्या स्थळार भेट दिवन थंय संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत नियाळ घेतलो. ते उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबाद हांगा ह्या दुर्घटनेची सखोल म्हायती जाणून घेवपा हेतान नियाळ बसका आपयली. त्या उपरांत ज्या वैजकी हॉस्पिटलाच्या निवासी घराक ते विमान आपटून लोकांक दुखापत जाल्ली त्या दुयेंतींक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबादच्या हॉस्पिटलाक भेट दिली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी एक संकेतस्थळाचेर संदेश दितना सरकाराक ह्या परिस्थितीचे दुख्ख कळटा आनी खंयच्याय शब्दान ह्या दुख्खाची खोलाय व्यक्त जावंक शकना अशें म्हळां. मजगतीं ह्या दुर्घटनेची गंभीरताय लक्षांत घेवन गोंय सरकारान आयच्या दिसा दुखवटो पाळपाचो आदेश दिला. सरकारान समेस्त कार्यावळींक आनी महोत्सवांक हाका लागून आयज स्थगिती दवरल्या. मजगतीं लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी ह्या दुर्घटनेन भिरांकूळरित्या मरण आयिल्ल्या लोकां विशीं दुख्ख उक्तायलें. अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उससे सारा देश दुखी है, सब है। इस दुखी घड़ी में सारा देश मृतकों के परिवार के साथ खड़ा है। घायल लोग जल्दी ठीक हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक घटना अत्यंत दुखी भी करती, व्यथित भी करती, और इस घटना ने पूरे देश ने, पूरे विश्व के कई देशों के लोगों को व्यथित किया है, दुखी किया है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है. काळ आयिल्लो पूण वेळ येवंक नाशिल्लो ही म्हण काल अहमदाबाद हांगा दुर्घटनेत विमानांत आशिल्ल्या रमेश विश्वास कुमार हाच्या खातीर खरी थारली. विमानांत आशिल्ल्या 242 प्रवाशां भितर तो एकटोच वाचलो. गुजरातच्या हॉस्पिटलांत दाखल आशिल्ल्या रमेश हांणी दूरदर्शनाक खासा म्हायती दितना ह्या भिरांकूळ अपघाताचो अणभव व्यक्त केलो. वो मेरे नजरों के सब सामने हुआ था. मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ. तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से. मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी. टेकऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेकऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो. बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ. बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट. बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया और सब सामने सब हुआ. अहमदाबाद हांगा काल जाल्ल्या विमान अपघातान सगळ्या संवसाराक दुख्ख पातळ्ळें. ह्या अपघाताक लागून तातूंत आशिल्ल्या 242 प्रवाशांक दुर्दैवी मरण आयलें. हे विमान ज्या जाग्यार कोसळ्ळें ते बीजे मेडिकल कॉलेजचे मेस आनी तातूंत जेवपाक बशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक गंभीर दुखापत जाली आनी कांय विद्यार्थ्यांक मरण आयलें. अपघाता उपरांत जखमी जाल्ल्यांक ताकतिकेन हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर भरती केले. सध्या 32 जाण हॉस्पिटलांत उपचार घेता. थंयच्या दोतोरांनी ह्या विशींची अदीक म्हायती दिली.
जहाँ पर क्रैश हुआ वो जगह हमारे स्टूडेंट की मैस है, वहाँ लोग खाना खा रहे थे और उसी बिल्डिंग पे आके ये फ्लाइट गिरी और उस टाइम पे अफरा तफरी हुई, लेकिन पूरे आरोग्य विभाग ने और सिविल हॉस्पिटल ने, सारे डॉक्टर ने मिलकर वो इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल किया। करीबन 60 लोग आए थे उस टाइम पे, जिसमें से काफ़ी लोग ओपीडी बेस पे जिनको थोड़ी बहुत इंजरी थी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी फ़िलहाल अगर आज हम देखेंगे तो हमारे पास 32 पेशेंट यहाँ पर एडमिटेड हॉस्पिटल के अंदर, और इस वार्ड जो C7 वार्ड है इसमें 22 लोग हैं और हमारे पास उसमें मेडिकल स्टूडेंट भी है, आसपास के लोग वाले भी है, और अगर उसमें देखा जाए तो लोग जो हेल्प करने आए थे वो भी है, कोई रैपिडो वाला ड्राइवर है जो कुछ देने जा रहा था वहाँ। इस हिसाब से आसपास के जो प्लेन में नहीं सवार थे ऐसे लोगों को जो इंजरी हुई, और सिविल हॉस्पिटल सबसे नज़दीक, और ये सरकार की सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसमें लोगों को इमीडिएटली सारवार दी गई। ज्या वेळार विमान कोसळ्ळें तेन्ना सारकें कितें जालें हें कळूंक नाशिल्ल्या विद्यार्थी तशेंच थंय आशिल्ले लोक हांगा थंय धांवपाक लागले। हे विशींची अदीक म्हायती जखमी आशिल्ल्या लोकांनी दिली। मैं जब 50 मिनट दूर था, जब पहले बड़ा सा धमाका हुआ और जो विमान का जो पेट्रोल होता है वो अग्नि मेरे सामने आई। मैं बाहर वहाँ पे रोड पे था, वहाँ पे रहता हूँ, तो क्या आवाज़ आया, धमाका हुआ ना, आवाज़ आया, आजू बाजू की पब्लिक बाहर निकली और चिल्लाने लगी और दौड़म दौड़ करने लगी थी। फिर धुआं निकला ना, फिर पता चला कि प्लेन क्रैश हो गया है। मैं इसमें खाना खा रहा था जी मैं उस टाइम, फिर मैंने विंडोज से बाहर देखा तो ऐसे एकदम बिल्डिंग गिरती हुई दिखी, तो मुझे पहले लगा अर्थक्वेक है, फिर बाद में ऊपर हमारे सूटकेस फटे तो मैं पता चला। बहुत तेज आवाज़ हुई एकदम से, तो देखने लगे इतने ही एकदम सारा मलबा ऊपर आ गिरा। बाहर से फिर लोग आए निकालने, तो फिर मेरे को उन्होंने निकाला। विमानतळार पावपाक 10 मिनटां उशीर जाल्ल्यान अहमदाबाद विमान अपघातापासून वाचिल्ल्या भूमी चौहान हिणे देवाचे उपकार मानले। एअर इंडिया विमानांतल्यान भूमी चौहान काल लंडन वचपाक भायर सरिल्ले, पूण ट्रॅफिकान उरिल्ल्यान ताका विमानतळार पावपाक 10 मिनटां उशीर जालो। हाका लागून आपलो जीव वाचलो अशें तिणें आपल्या मुलाखतींत सांगलें। अहमदाबाद का थोड़ा ट्रैफिक, हम लोग ये सिटी एरिया में थोड़ा एंटर हो चुके थे, तो उस वजह से थोड़ा हमको लेट हुआ था। जब पता चला तब हम ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से तो घर के लिए निकल चुके थे और हम लोग गाड़ी में ही थे, और तभी हमने न्यूज़ देखा कि ऐसा प्लेन क्रैश हुआ है, और एट द टाइम आई वॉज फीलिंग टोटली नम। दूसरी साइड ये भी था कि ये जो इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही थोड़ा टेरिफाइड है। अहमदाबाद हांगा जाल्ल्या एअर इंडिया विमान अपघाताक लागून टाटा ग्रुपान मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक 1 कोटीची भरपाय घोशीत केल्या। या अपघातान गंभीर जखमी जाल्ल्यांचो खर्च टाटा ग्रुप करतलो अशें टाटा सन्सचे चेअरमॅन एन चंद्रशेखरन हांणी सांगलां। तशेंच बीजे मेडिकल हॉस्पिटलाच्या मेसाची जाल्ली लुकसाण भरपाय लेगीत ते करतले अशें तांणी म्हळां। आतां घेवया एक ल्हानसो विसव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, ओटीटी पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। मांद्रेचे आमदार जी तारोलकर तशेंच कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन टॅक्सी चालकांक एग्रिगेटर ॲपाचेर नोंदणी करपा विशीं स्पश्ट माहिती जाणून घेतली। या बसके विशीं पत्रकारां कडेन उलयतना गोंयांत खंयच्याच परिस्थितीन ओला उबर सारके एग्रिगेटर्स येवचे नात। संबंधित भागधारकांक तशेंच टॅक्सीचो वेवसाय करप्यांक विश्वासान घेवन सरकार एग्रिगेटर धोरण लागू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें। ह्या विशयाचेर म्हाका बाब जीत आशिल्लो किंवा मायकल आशिल्लो आनी बाकीचे सगळे म्हाका मेळपाक येयले,
लोकांनी कन्सिडर करून घेवचें न्ही एग्रिगेटरा खातीर काडलेली गायडलायन हांगा खंयसर ओला उबर हो खंयसर हांगासर येयना ओके आमकां सिस्टम तरेचेर जाग्यार उडोवपाक जाय सगळ्यांक विश्वासान घेवनूच आमी हो विशय जो आहा पळय सोडयता हांव परतूय सांगता सगळे स्टेक होल्डर इन्क्लुडींग टॅक्सीवाले आसतले हॉटेलवाले आसतले ह्या सगळ्यांक आनी आमचे आमदार आसतले हांकां विश्वासान घेवन ओला उबर येयना हें सामकें विश्वासान सामकें थंड तकलेन धरचें सगळ्यांक. टॅक्सी वेवसायिकां भितर सरकाराच्या एग्रिगेटर धोरणाविशीं वेगवेगळे गैरसमज आसा आनी ताका लागून ते बंड करपाक उठल्यात. सरकार आनी टॅक्सी वेवसायिकां भितर आशिल्ले गैरसमज पयस करपा हेतान आनी स्पश्ट धोरण समजून घेवपा हेतान मुखेलमंत्र्या सयत बसका घेतिल्ली अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकार हांणी सांगलें. चीफ मिनिस्टर क्लियरली सांगला ओला उबर आनी भायले एग्रिगेटर कोणूच येयना फक्त एक सिस्टमान येवपाक जाय इक्वल रेट्स जावपाक जाय ते इक्वल रेट्स घेवपाक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाची एंटायर मिटींग घेतलेली रिगार्डींग टॅक्सी इश्यू तो आतां ते सगळे इक्वल रेट्स करपाक म्हणल्यार ते सुद्दां सगळे टॅक्सीकार भावांक कॉन्फिडन्सान घेवन म्हणजे तेंच्या स्टँडांचेर ते कितले रेट चार्ज करतात तेंच्या ते रेट्स तेंचे घेवन हांगासर आमी टुरिजम डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ते इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. सो ओवरऑल डिस्कशनाक इतलेंच की सगळे टॅक्सीकार भाव आमचे आख्या गोंयचे आहात तांकां विश्वासान घेवन कितें ते फुडलो स्टेप घेतात. सध्या गोंयांत टॅक्सी विशीं पर्यटकां कडल्यान भरपूर कागाळी येतात. टॅक्सी चालक तोंडाक येता तें मोल सांगतात आनी त्या उपरांत पर्यटकां बरोबर जाल्ल्या वादाक लागून प्रकरण हाता भायर वता. ताचेर आळाबंद हाडपा हेतान सरकार एक निश्चित धोरण चलणुकेन हाडून पळयता अशी प्रतिक्रिया आमदार मायकल लोबो हांणी दिली. It is in the interest of all our locals and the tourism of the state. टूरिस्ट जर बरे वाटतले आनी बरे मेमरीज घेवन वयतले इधर आया हम लोग ऊपर नीचे हुआ रेट बहुत आगे ऊपर गया और बहुत नीचे आया अशें जावंक जायना. सो त्या खातीर म्हाका दिसता CM आमचे कडेन मिटींग घेतलो सगळ्या आमदारां कडेन कोस्टल बेल्टाच्या आमदारां कडेन आनी स्टेक होल्डरां कडेन मिटींग घेतलो आनी हो सुटावो करतलो इश्यू की कितें जावपाक जाय की आमी ते म्हणटा आमकां भायलो एग्रिगेटर नाका आमकां हें रेट नाका आमकां कांय ना बट जेन्ना प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडियाचेर ती रेट पावपाकूच जाय. सो हे ओपन केले जो तर इफ यू ओपन युअर मोबायल कलंगूट टू मांद्रे वॉट इज द रेट एप्रॉक्सिमेट रेट येवपाक जाय. कस्टमर ऑल्सो शूड नो दॅट दीस इज द रेट. सो तसो एक प्लॅटफॉर्म तेणी तयार करप कसो तयार करप तो CM आनी डिपार्टमेंट सांगतले. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता हांणी कळंगुटे अल्पवयीन चलयांचेर जाल्ल्या बलात्कारा विशीं सविस्तर म्हायती देतना ह्या चलयांच्या आवय बापायन 8 जून दिसा चलयो बेपत्ता आशिल्ल्याची कागाळ आगशी पुलिसांक केल्ली अशें सांगलें. ज्या हॉटेलांत हें प्रकरण घडलां थंय संबंदीत अल्पवयीन चलयांक बेकायदेशीररित्या रूम दिल्लो अशें राहुल गुप्ता हांणी सांगलें. खंयच्याच हॉटेलांत अल्पवयीन भुरग्यांक रूम दिवप बेकायदेशीर आसा आनी अशें केल्यार खर ख्यास्त जावं येता अशी शिटकावणी लेगीत तांणी ह्या वेळार दिली. एक कंप्लेनेंट इन्हें बताया कि उनकी 2 बेटियां हैं जिनकी एज 13 साल और 15 साल है. वो अपने घर से बहुत टाइम से घर पर नहीं आई हैं. फिर दूसरा कंप्लेनेंट बी उन्होंने बोला कि मेरी एक 11 साल की डॉटर है वो भी घर पर नहीं है और बातचीत करके लगा कि ये तीनों लड़कियां एक साथ ही कहीं पे गई हैं. तो हमारे जो पुलिस स्टेशन की टीम है आगासाइन पुलिस स्टेशन की वो उनको ढूंढने में लग गई और उन्होंने करंगुट में जाके ट्रेस किया उनको. एक होटल कृष्णा महादेव करके था वहां पे ट्रेस किया उनको और उनके साथ वहां पे 2 लड़के और पाए गए और 2 लड़के जिनकी एज 19 साल और 21 साल थी. तो उन सबको तीनों लड़कियों को रेस्क्यू करके और इन दोनों लड़कों को एप्रीहेंड करके पुलिस स्टेशन लाया गया और 8 तारीख को. उसके बाद इन तीनों लड़कियों को विक्टिम असिस्टेंस यूनिट होता है एक प्रोटोकॉल के अंदर हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं NGO के सामने. तो वो कराया गया तो उसमें लगा कि उसमें ये सामने आया कि इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है असॉल्ट हुआ है. तो उसके बेसिस पे हमने आगासाइन पुलिस स्टेशन में 2 FIR रजिस्टर की. दिवचल नगरपालिके वाठारांत गाडी पार्क करपा खातीर शुल्क लागू करपाचो निर्णय घेवपाचो विचार मांडला अशी माहिती पालिकेचे अध्यक्ष विजयकुमार नाटेकार हांणी दिल्या. दिवचले वाठारांत पार्किंगाक लागून बऱ्योच कागाळी येवपाक लागल्या. तशेंच बेजबाबदारपणान मेळटा थंय गाडयो पार्क केल्ल्यान येरादारी कोंडी जाता. हाचेर उपाय काडपा हेतान तशेंच नगरपालिकेची येणावळ वाडोवपा खातीर हो पे पार्किंगाचो पर्याय उपेगी थारतलो अशें नाटेकार हांणी पत्रकारांक सांगलें. आम्ही
आम्ही पे पार्किंगा बद्दल म्युन्सिपालिटीन घेतलेलें आसलें, आम्ही टेंडर केल्लें, पूण तें टेंडर कोणीच भरोंक ना म्हणून आमी आतां वेरी टेंडर करता. म्हाका दिसता दिवाळी पर्यंत ते आमचे पे पार्किंगाचें जातलें. आनी हांगा कितें आसा दिवचलेन पार्किंग जागोय कमी पडटा म्हणून आमी मार्केटाच्या फाटल्यानूय जागो घेतलेलो आसा. ते लास्ट टप्प्यार काम आसा. मागीर आमी पार्किंगाची थंय वेवस्था करतले. ताका एक 7-8 म्हयने तरी वयतले. मागीर थंय आमी ती वेवस्था करपाची आहा पार्किंगाची. आनी पयलीं साफ करून आमच्या सगळ्यांक ते पोजिशनान जालें काय आमी थंय साफ करून लोकांक म्हणजे पार्किंगाक दवरतले. पयलीं गाडयो पार्क करपाक व्हडल्यो जे टेम्पो येता तांकां पार्किंगाक जागो करतले. मोपा विमानतळाचे CLR कंपनी कडेन कामाक आशिल्ले पेडणेचे थळावे लोकांक कंपनी कडल्यान छळणूक जाता अशें सांगून कामगार आयज दनपारच्यान संपाचेर गेल्यात. जो मेरेन तांच्यो मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन हो संप फाटीं घेवचे नात अशें तांणी सांगलां. काढले कशे कॉम्पिटन्सीचेर काढले. आमी हेज्या पयलीं कॉम्पिटन्सी मागली की तुमी ट्रान्सफर मारता, कॉम्पिटन्सीचेर तुमी काडा आनी दाखया. कॉम्पिटन्सी काडूंक ना तेंच्यांनी. कशें ट्रान्सफर केले ते तेंचो आतां मॅटर सेपरेट जालो तो ऑलरेडी. ते केसूय तेचेर झगडटात. सो आमी आतां आमकां भंय पडला कित्याक आमकां फाल्यां सकाळीं उलयता म्हणून जर काडले जाल्यार कोण येतलो विचारपाक. हॅरेसमेंट वोट्स जेन्ना आमी उलयले तेन्ना विचारले जाल्यार ते म्हणटा हॅरेसमेंट आमी तुमची कितें केली. सो हॅरेसमेंट म्हणटा एकूच पॉयंट येना. सो कितें सगळें येता. कामार आमकां त्रास जातात, सॅलरी आमची येना एक टायम टू टायम, एक कामार आउट ऑफ स्कोपान काम करचें पडटा. हाजेर तोडगो कांय येना. 2-4 दीस पयलीं म्हाजे कडेन मेळ्ळे ते थोडे येवन. आनी आश्चर्याची बाब म्हणजे जे भुरग्यांनी गेल्या फावटी लीड घेतलेली, गेल्या फावटी ह्या हॅरेसमेंटाक वाचा फोडपाचें काम केल्लें, तेच आयज भुरग्यांक इरेग्युलरली म्हणूं येता. तांकां काडून दुसरे कंपनीन धाडटा म्हणून तांकां ट्रान्सफरा मॅसेजी आहा ते मोबायलाचेर धाडली थोड्यांक. भारताच्या शिमेचेर पयल्या रक्षा पंक्ती शीम सुरक्षा दळाक आतां एक नवो अवतार फावो जातलो. ताच्या खातीर एक नवो गणवेश जाचें नांव लायट वेट डिजिटल कॉम्बॅट ड्रेस अशें दिलां. ते स्वता शीम सुरक्षा दळानूच डिझायन केला. ह्या गणवेशान पॅटर्ना सयत कपड्यांत लेगीत बदल केला. फकत दिसपाक आकर्षक नसून ऑपरेशनाच्या नदरेन लेगीत उपयोगी थारतले. हे विशीं शीम सुरक्षा दळाचे महासंचालक योगेंद्र सिंग हांणी अदीक म्हायती दिली. पुरानी हमारी कैमो ड्रेस थी उसको हम लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस यानी LFCD बोलते हैं. और अभी जो नई ड्रेस आई है इसमें ये डिजिटल पैटर्न की है, इसलिए इसको हम लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं. जो पुरानी ड्रेस थी वो उसकी मोटाई, कपड़े की मोटाई ज़्यादा थी, लेकिन नई ड्रेस में ये आप देख रहे हैं तो इसमें जो कपड़े की मोटाई भी कम है और खास करके ऐसे इलाके जहाँ पर गर्मी है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसमें ये ड्रेस काफ़ी आरामदेह है. पुरानी ड्रेस में 50% कॉटन था और 50% पॉलिस्टर था, लेकिन इस नई ड्रेस में 80% यानी 80% कॉटन है, 19% 19% पॉलिस्टर है और 1% स्पेंडेक्स है. तो इस प्रकार से इसका टेक्सचर बहुत ही चेंज है. अगर कलर की जहां तक बात करें तो इसमें 50% खाकी, 50% खाकी है, 45% ग्रीन हरा इसमें कलर है आप देख रहे हैं, और 5% भूरा रंग इसके अंदर है. इस्रायल देशान इराण देशा आड काल राती सावन संघर्षाची तीव्रता भयंकर खर करतना इराणातले अणुकेंद्रीय सुविधा, बॅलिस्टिक मिसायल कारखानो आनी वरिष्ठ लष्करी फुडाऱ्यांचे हल्लो केलो. हाका लागून ह्या दोनूय देशां भितर युद्ध जावपाची शक्यताय वाडल्या. इस्रायल देशान हो हल्लो करपा खातीर 200 लढाकू विमानांचो वापर केलो. ह्या हल्ल्यान प्रत्युत्तर दितना इराण देशान इस्रायलान 100 लढाकू ड्रोन धाडून थंय हल्लो केलो. इस्रायलाच्या हल्ल्यान इराणच्या इस्लामीक रेव्होल्युशनरी गार्ड संघटनेचे मुखेली जनरल हुसैन सलामी तशेंच लष्कराचे मुखेली मोहम्मद बागेरी हांकां मरण आयलें. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल
देश का अपना चैनल। हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी। हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में। देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन। ईट राइट इंडिया। फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। मास्टर हवेली राम और लाजो जी की अनोखी कहानी। लाजो जी सब तंगी करेगा रब। साथ ही वीरावाली और बृषभान की अमर प्रेम कहानी और भी बहुत सारे रंगीले किरदार। पल छिन तेरे मेरे जीवन की। डीडी क्लासिक्स में देखिए धारावाहिक बुनियाद, प्रतिदिन शाम 5 बजे डीडी नेशनल पर। विसा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। आयसीसीच्या संवसारीक टेस्ट चॅम्पियनशिपाच्या निमण्या खेळांत सध्या ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका मजगतीचो खेळ लंडनच्या लॉर्ड्स स्टेडियमांत सुरू आसा। आयज तिसऱ्या दिसाच्या पयल्या सत्रांत ऑस्ट्रेलियान 207 धांवड्यो नोंद केल्यात, जाल्यार दक्षिण आफ्रिकेच्या पंगडान 282 धांवड्याची मोख साधताना अजून मेरेन एक गडी वगडावन 39 धांवड्यो केल्यात। गोंयांत मे म्हयन्यात पदार्पण करपी पावसान बऱ्याच दिसा सावन फावो तशी राज्यान हजेरी लावूंक नाशिल्ली, पूण काल पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसा उपरांत आतां हवामान खात्यान 16 जून मेरेन गोंयांत असोच दाट पावस पडटलो अशी शक्यताय उक्तायल्या। त्या उपरांत लेगीत 19 जून मेरेन राज्यान पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला। मजगतीं भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली खातीर आनी राजस्थान, पंजाब आनी हरियाणा राज्या खातीर उश्णतेच्या ल्हाराची शिटकावणी दिल्या। आता पळोवया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 27.5 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.5 सेल्सियस नोंद केला। आता खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अहमदाबाद विमान दुर्घटनेच्या थळाक दिली भेट, अधिकाऱ्यां सयत घेतलो नियाळ। मुखेलमंत्र्या सयत हे संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत घेतली नियाळ बसका। विमान दुर्घटनेंतल्यान वाटावल्ल्या एकुलत्या एक प्रवाशान सांगलो, दुर्घटनेचो भिरांकूळ अनुभव जाग आयली तेन्ना सगळे कडेन लोकांच्यो कुडी आशिल्ल्यो पळोवन दिसली। गोंयांत टॅक्सी ॲप सुरू करपा संबंदांत आमदार जी दारोलकर आनी मायकल लोबो हांणी घेतली मुखेलमंत्र्यांची भेट। ॲप फकत टॅक्सी वेवसाय सुरळीत करपाक ओला उबर गोंयांत हाडचे नात, मुखेलमंत्री उलयले। इस्रायल आणि इराण देशा मजगतीच्या संघर्षाक आयला भिरांकूळ वळण। इस्रायल देशान 200 लढाकू विमानां वापरून केलो इराणाचेर हल्लो। इराणान 100 लढाकू ड्रोन वापरून दिले प्रत्युत्तर। खूब दिसा उपरांत पावसान परत एकदा लायली राज्यान हजेरी। 16 जून मेरेन राज्यात दाट पावसाची शिटकावणी जारी केला ऑरेंज अलर्ट। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तसेच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वयल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 4:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।